Time such awareness camps have not been happening. सांगच्या म्हळ्यार पयलो सो आमच्या ऑनरेबल MLA माधव माझा काळजांतान देव म्हणटा तेणें म्हाका ते गादी बोर्डान एज ए मेंबर म्हणून अपॉयंट केलो आनी तशें गव्हर्मेंटाकूय देवर कर म्हणून दे हॅव एक्सेप्टेड मी आनी हांव सांगपाक सोदतां 20 वर्सां पयलो आदीं हांव गादी बोर्डा आहलो आनी हांव चयतालो जायते लोकांक हांवें पासून ते स्कीम घेतलेले आनी हांव एकूच युथ उलो मारता की आमकां बरे ऑफिसर आनी बरो MLA मेळ्ळो आहा आनी ताका लागून आमी अवेरनेस केला की प्रत्येक लोकांच्या गांवांत आनी हे 5 सरपंच जाल्ले हिंगा कोर्ताली कुसमेचे सो आमी तो हो अवेरनेस लोकांच्या गांवांनी विलेज वायज आमी हो पावोवपाक सोदतात आनी जो एम्प्लॉयमेंट जॉब मेळपाक कुस्तार जाता तांकां हो बेनिफीट आमी पावोवपाक सोदता आमच्या MLA ऑफिसार. सर आयज जे लोक येयले 100% सर जेन्ना आमी आमच्यो बोर्डाच्यो 2 मिटींग जाल्या आमचो जो गादी बोर्ड चेअरमॅन जो आहा MLA तो इतलो हें दिता इम्पॉर्टन्स दिता हो आखे गोवा आखे गोंयांत हो अवेरनेस पावोवपाक आनी मुगे नॉलेज प्रमाणे जो गादी बोर्डाचो अवेरनेस आज कितलीं वर्सां जालीं बंद आहा पूण आज आमच्या चेअरमॅना कडेन MLA कडच्यान जे खातें ताच्या हातांत येयलें सो आज म्हाका दिसता हो अवेरनेस आज सगळ्या पावतलो आनी हे पावोवपाक आमचोय ताका हात आसतलो एज अ बोर्ड ऑफ मेंबर्स आमी ताका सपोर्ट करतले आनी प्रत्येक गांवांनी हो गादी बोर्डाचो अवेरनेस आमी लोकां मदें पावयतले. पयले सुवातेर आय वूड रियली एप्रिशिएट आर MLA फॉर टेकिंग अप दिस इनिशिएटीव. कितें आसता जायते जाण MLAs आसता आनी दे हॅव द पोर्टफोलियोज एंड डिफरंट थिंग्स ऑलवेज आतां लोकांक कसली गरज जाल्यार पीपल हॅव टू गो टू देयर ऑफिसीस हियर वॉट the little portfolio whatever MLA has got like Khadi he's trying to make utmost use of it and आज ताणे आख्खी आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या लोकांक उल मारलो की देर आर डिफरंट स्कीम्स अंडर खादी सो आनी आज डिफरंट ऑफिसर्सूय आहलोले. आय रियली एप्रिशिएट दिस इनिशिएटीव ऑफ आर MLA आनी म्हाका दिसता सी आमी जायते फावटी जायते एक्सपेक्ट करता MLA कडच्यान लायक फॉर एग्जाम्पल द मेन मुद्दो इज वी हॅव टू गेट गव्हर्मेंट जॉब सी इट इज नॉट पॉसिबल सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक पॉसिबल ना बट टुडे आमचे MLA नी इनिशिएटीव घेतल्या वेरी यू कॅन अर्न मोर देन अ गव्हर्मेंट जॉब बाय डुईंग युअर ओन बिजनेस सो देर आर डिफरंट आतां म्हाका आमी जेन्ना सगळे लोकांक सांगताली आयज जो सेमिनार आहा लोक म्हणपाक लागलो की आमकां इतले पयशे नाय इफ पीपल नो सी एज MLA सेड डिफरंट पंच मेंबर्स सरपंचाक अप्रोच जावची दे कॅन कम डायरेक्टली टू सर्स ऑफिस ऑल्सो सी चड इन्वेस्टमेंट ना 90% subsidy is been given I mean like 90% interest is given by the government the loan is given by the government so हितून फकत 10% इन्वेस्टमेंट आसता then तुज्यो ओल्ड इंडस्ट्रीज करपाक नाका सी देर इज बार्बर देर इज प्लंबिंग इलेक्ट्रिसिटी these are धाकटी जॉब धाकटी बिजनेस हांवें बीन स्टार्ट करपाक जाय एंड देर आर मेनी थिंग्स देर आर डिफरंट ब्रोशर्स हांव मागतलें आसलें तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक लायक सी वी हॅव टू समवे वी हॅव आतां ही जी स्टेज येयलो आहा अनलेस वी टेक अप द बिजनेस वी वील नॉट स्टँड एनीवे सो then we should not blame the government saying बायलो लोक येवन हिंगा बिजनेस करता आय माइंड यू सी ही आयज आमच्या MLA की आमकां सवलत दिलो आहा कम अप एंड डू युअर ओन बिजनेस. सांगपाचें म्हणल्यार आयज आमी हांगासर कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या लोकांक अवेरनेस दिली आनीक खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड जो आयज हांगासर आमचे गोंयचो एक चेअरमॅन जाल्लो आसा आनीक ही म्हाका एक संदी मेवली खादी बोर्डान जे काम करपाक जे आमचे जायते जे आमचे यूथ आसा हांव जाणा हांव सदांच आमचे युथाक सांगूंक सोदतां की आमचे सगळे जे गव्हर्मेंट जे पॉलिटिशन आसा हो कडेन MLA आसा मिनिस्टर आसा हाच्या लागीं सगळ्यांक आमच्या युथाक काम दिवपाक शकचे ना कित्याक सगळ्यांक तर आमी आमचे जे यूथ आसात जो आमचो लोक आसा ताणें आपले पांयार रावपाक एक चिंतपाक जाय बाबा आमच्या ह्या गोंयांत जे एम्प्लॉयमेंट ना बरें तितले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक शकना जाल्यार आमी आमच्या पांयार जर उबे रावले आमी जर बिजनस केले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सगळे जे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जावपाक शकना. तशेंच आमचे जे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल जो बोर्ड आसा थंय जायत्यो स्किमी आसात. हांव मागता आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकां लागीं मागता तुमी ह्यो ज्यो स्किमी ज्यो आसा ज्यो आमच्या
हेड ऑफिस जुंता हावज आसा त्यो सगल्यो स्किमी ज्यो कितें आसा हांगा आमी दवरलेल्यो आसात खंयच्याय टायमार येवन जे आमचे खादी ऑफिसान वो गरज पडटा जाल्यार म्हज्या ऑफिसान देखून येवन तुमच्यान आमचे स्टाफ आसा तांचे लागीं विचारून जे कितें स्किमी आसा ते तुमी घेवपाक शकता म्हजो एक अपील जावन आसा आमच्या सगळ्या भावा भयणांक तुमी तुमच्या पांयान उबे रावात जेन्ना हांव एज अ पॉलिटिशन येवचे पयलीं जेन्ना म्हजो धाकटोसो गाडो आशिल्लो आनी तेन्ना हांवें लोन काडलेली एक आदी बोर्डाचेरूय हांवें लोन काडलेलें 1993 अशें ह्या वर्सा कितें हांवें लोन काडलेलें हाचे वयल्यानूच म्हाका दिसता हांवें जें लोन 15,000 हांवें लोन काडलें तेन्ना म्हाका दिसता हो गव्हर्मेंटाचो जो फंड मेवलो त्याचे आयज हांव हेजे पंच जालो सरपंच जालो ZP जालो आनी आयज हांव MLA म्हूण जालो आसा असोच तुमी एक फायदो काडचो आनी तुमी तुमचो जो बिझनस आसा तो बरो फायदो काडून तुमी म्हाका सजवता तुमी हाचेरूच तुमी आपले फॅमिलीचे पोट भरतले म्हणून सारकें जर जर तुमकां दिसता आमी आयज हांगासर ओवरऑल आमी अवेरनेस मिटींग घेतलेली आसा पूण जर तर तुमकां खंयच्याय सरपंच जावं पंच जावं तुमकां दिसता ऑल गोवा लेवलाचेर हांव अपील करता तुमकां तुमचे एक 10 जाण कोणें तरी आसा तुमी आमचे ऑफिसर खंयच्याय टायमार तुमच्या वाड्यान येवन हो ते एक्सप्लेन करपाक आमी शकता तुमी म्हाका फोन करचो नाजाल्यार आमचे ऑफिसर आसा आमचे हेड ऑफिस आसा जुंता हावजान तुमी खंयच्याय टायमार कॉन्टेक्ट करून आमकां सांगपाक जाता